कार्यानी गोंयांक कोल येवपा दिवपाना म्हणून आनी दुसरें एश्युरन्स दिलें ताणें आमकां सांगिल्लें ताका हो डबल ट्रॅकिंग आहा तें बंद करपाक हेंय ताणें आमकां सांगिल्लां तेंगे रेल्वे मिनिस्टर येवपा आहा ह्या दिसान आनी ते ताका मिटींग करतलो आनी ते मिटींग केले म्हणटरी आपण हो प्रॉब्लेम डबल ट्रॅकिंग आनी कोलाचो आमगे गोंयकारां हो चलत तो आपण दोनी प्रॉब्लेम सॉल्व करता म्हणून ताणें आमकां एश्युरन्स दिलो. Are you satisfied with the actions of the CM? आमी सॅटिस्फायड जाले कित्याक तेणें आमकां आतां सगल्या उजी सांगिल्लां आनी आतां रिटर्न कांय ना म्हळ्यार तेणें आमकां मिटींग जालें म्हणटरी कितें आहा तें सगलें एश्युरन्स दिलें तेणें. हय एक्विजिशन आमगे चड डिमांड आसलो आमगेलो आतां सरपंचालो आसलो आनी आमगे एज्युटेशन कोताय तेंचोय चड डिमांड आहा हें करपाक आमगे एक्विजिशन आहा तें बंद करपाक तें लँड एक्विजिशन आहा तेणें ऑलरेडी डायरेक्शन दिलो आहा तें बंद करपाक म्हणून ऑफिशियली आपण आता तो मिनिस्टर डिसिजन घेवन ते लँड एक्विजिशन सारकें बंद करून. बट डू यू बिलीव वेन जेन्ना फाटीं हियरींग देखून पोस्टपोन केलें तरी पूण काम चलतालें लोकांक वयचें पडलें मेराजचें इतलें एश्युरन्स हियरिंगाचें पोस्टपोन देखून करून इतलें जालेलें आसा सो आयज समज एश्युरन्स देखून दिला जाल्यार फुडें काम जावचें म्हणून आमगे इशी लँड एक्विजिशन मुखार जाल्लें आहा ते सायडीन हे सायडीन आमगेले अप टू मारगांव टू वास्को अशी थोडे कडेन पार्ट आसले तेणें न्यू एक्विजिशन करपाचें हें एक्विजिशन तेणें बंद उरलां आहा रिमेनींग कितें आहा तें पयलें 20 years बॅक केल्लें ते सायडीन काम चलतालें अप टू मारगांव टू वास्को काम चालू ना बंद आहा. पूण आतां एके सायडीच्यान तुमी म्हणटा सीएमान तुमकां ह्या हेतू इशूनी एश्युरन्स दिला एके सायडीच्यान गव्हर्मेंटूच सांगता की आमी फेस वायज कितें आहा पळय तो कोल येवपाचो आहा तो येतलोच कितें आहा तें जातलो ना फेस वायज कोल आपण थोडो उणी कोन्न तेणें सारको कोल बंद करपाक सांगला. And then the double trekking, why you want, we asked, because of the coal. He said that the double trekking is because to promote tourism, export of goods, pharma industries, etc. So they won't be, this double trekking will be useful for that purpose. Then we said, then okay, you do it till Margaon, people will be satisfied that it's not going further to MPT. This is people's concern. तुम्ही म्हाका एक सांग तुम्ही म्हणटा की सीएम I said this is my opinion. सीएमान सांगला म्हणटा तुम्ही फेस वायज तो टोटल This was बंद my opinion. कोल आय एम टॉकिंग अबाउट कोल फेस वायज बंद करतलो म्हटल्यार तुम्ही Sarpanch's opinion. No, my opinion I said. Just Sarpanch give the bite. Yeah. तुम्ही सीएमान सांगला म्हणटा न्हू की फेस वायज तो टोटल बंद करतलो लास्ट कॅबिनेटाक सीएमान म्हटला की कितलो मॅट्रिक टन येता पळय तो येतलो लास्ट टाइम ते हेजेर मागीर कन्फ्युजन कशें क्लियर आमी एक 10-15 दीस फुडें सीएमाक मिटींग घेतली आनी तेन्ना आमकां तेणें सांगलेलें हो कोल पड कितले येता 10 मेट्रीक टन कितें येता तो कितलो येतलो आपण 1 क्युबिक मिटर देखून आनी हाडपा दिवपाना म्हणून आनी तेणें म्हाका सांगलेलें आपण आतां दिल्ली वयता मिटींग आहा मिटींग डिसिजन जाता कितें जाता तें येवन आमकां सांगत म्हणून मागीर तो मिटींग कोण येयला म्हाका सतत 10th येयला आनी 10th येतरी आमकां सीएमा मेळपा मेळून आज आमी फर्स्ट टायम मेळ्ळे ही तेणें मिटींग कोन्न आमकां आज एश्युरन्स दिला आपण कोल बंद करता म्हणून फर्स्ट पयलीं ताणें सांगलो आमकां दिल्ली मिटींगे वयची न्ही फुडें आपण कोल आहा तें दवरता पूण म्हळ्यार मिटींग लिमीट आहा पळय तितली हय लिमीट आहा तितली आयज सांगला टोटल बंद करता आयज ती मिटींग कोन्न येयन आमी आज ताका फर्स्ट टायम मेळ्ळे आमगे सगळे सरपंच आहाय आमगे MLA आहाय क्लियोपात्रा फिलीप नेरी बाबू सगळे मेळ्ळो आहाय ताका आनी ही मिटींग जायन ताणें आमकां आज एश्युरन्स दिला आपण कोल सारको 100% बंद कर म्हणून फेस वायज फाल्यां करपा जायना कित्याक कोट्रास्ट्रा कामदार आहाय ते बेकार उरताय तेका लागून ते आनीकूय हेर बिजनेस करपा फार्मास्युटिकल गुड्स ट्रान्सपोर्ट करपा वेजिटेबल फीश तेश कोन्न तेका लागून ते पोट चालू दवरले म्हळ्यार कोल सारको बंद करूं. पण बाबा आयज तुमी म्हटलां की सीएमान तुमकां सांगला फेस वायज टोटल बंद करता फाल्यां समज तुमचोच ओन मिनिस्टर कोणी सांगत बाबा अमके लिमिटेड कोल येतलोच म्हणून मागीर कितें जातलें तुमच्या एश्युरन्साचें आतां आमी मिनिस्टरूय तीग जाण थिंगा आहाय सगळे आमी आतां उलयल्याचे भाशेन MLA आहाय म्हाका आतां भितर 7-8 जाण आहाय कोणाक एकलो देखून फेवर हांव उलयना कोलाच्या कोणाकूय कोल नाका सगळे म्हणटाय कोल बंद करपाक आनी आतां सीएमान दिल्ली भाशेन म्हाका दिसता कोल आमगे बंद जाता. सीएमान लास्ट टाइम म्हटलें रिटर्न एश्युरन्स दिल्लीच्यान घेवन येता म्हणून तेजेर आतां परत उलोवप जाल्लें आतां परत रिटर्न एश्युरन्साचें उलोवप जाल्लें ना रिटर्न एश्युरन्स म्हणचे मिनिस्टर आतां गोंया येवपा आहा मिटींग जाता खंय आनी तेदो मागीर फायनल डिसिजन जातलें. प्रोसेस इवन दो टेक्स टायम मॅडम की पूण पयलें म्हणटा तुमी लिमीट आसतलें आयज तुमी म्हणटा टोटल 0 करतले ते मिटींग जालें म्हणटरी ताणें ऑफिशियली सगळे आपण पंचायतां रिप्लाय दिता. डबल ट्रॅकिंगाचें कितें जातलें डबल ट्रॅकिंग तें कशें आसतलें फेस वायज हो टोटल बंद करतलो आनी करचें ना डिफरंट मिनिस्टर आहा रेल्वे मिनिस्टर इज डिफरंट शिपिंग मिनिस्टर इज डिफरंट
तो खंयचो मिनिस्टर येतलो म्हणजे खंयचे गजालीक तुमी आतां मिनिस्टर येतलो? रेल्वे मिनिस्टर रेल्वे रेल्वे मिनिस्टर मिनिस्टर सो डबल ट्रॅकिंग आणि शिपिंग अँड रेल्वे सो डबल ट्रॅकिंग आणि आसचें ना डबल ट्रॅकिंग वयता आनी आतां सद्या तशें दवरला हां आपण ते फूल स्विंग स्टार्ट जावपाना ते आतां मिटींग जाली म्हणटकीर आपण सो ते रातचें बाय काम जाता पळय ते सगळें टोटल बंद बंद करता म्हणून सो आनीक ते कांय काम जावचें ना फाटल्या दिसांनी चांदोर खंयचे कडेन ते इगोजेची प्रॉपर्टी कितें आली क्लाफास गेल्लो पळय थिंगा त्या इशूचेर कितें जालें कित्याक प्रोचेसच खबर ना प्रॉपर्टी तेंची व्हडली केल्या ते आमकां कांय डिस्कस केलें ना आनी आमकां खबर ना ती ओके We only Nubeng constituency. ओके you all are satisfied with the assurance given by Chief Minister? We are satisfied means at the moment what he should at least be known. There is some hope for We us. have hope. We have hope. In the beginning, everything was. It looked like there was no hope for us at all. But at least today there is some hope, little hope. So we have to have a little trust to go a little forward. And we have to have hope with the Almighty first, and then. The hope what you all are talking about is that phase wise completely getting out of coal, rid of coal. झिरो म्हणटा तुमी फेस वायज टोटली ब्लॉक काबार आनी कोल आसचें ना म्हणटा पूण पयले ते एश्युरन्स आहले दुसरे सो हेजेरूच आमी कन्फ्युजन जावंक पाना फाल्यां तुमकां दिसना पयलो आहलो ते तुका सांगिल्लो पयलो आहा तो कोल कितलो येतो म्हूण सांगलोलें आमकां सीएमान मिटींगे सांगलोलें लोकांक कन्फ्युजन तोच आसा तोच आहा हय म्हळ्यार आतां फाल्यां तुमी म्हणटाले की आतां तूं म्हणटा पळय तो की टोटल सीएमान सांगला फेस वायज टोटल क्लोड हाडचें ना ब्लॉक कांयच हाडचें ना पूण फाटल्या दिसांनी तेच हितून सगळ्यांचे उचीर म्हटलेलें आसा की लिमिटेड कितें आहा तो येवपाक जाता कन्फ्युजन हे म्हाका ताणें पयले मिटींग वचना म्हूण म्हणलें दिल्ली वचना म्हूण सांगलो ताणें आतां दिल्ली येतरी मागता एक 2-3 फावटी पेपराचेर येयला पूण तो फेस वायज कोल बंद करता म्हळ्यार सेम ताणें आमकां दिल्ली येवन तेणी ब्रिफींग घेतलेलें हांगासरूच घेतलेलें बंगल्याचेर 9.5 कितलो तो 14 पर्यंत पयलीं गेला तो ती कॅपॅसिटी उरतली म्हणून सांगलेली तितलो हँडल करतले ते वाडपाक दिवचे ना लेटर सुद्दां हाडटा म्हटलां तेणी ते लेटर वाडकोल हँडलिंग वाडोवचें ना जितलें हँडल करता तितलेंच दवरतले अशें म्हटलां तेंच्यांनी आतां आमकां सांगिल्ले ते भाशेन अशें कोताय पण ह्या हेचे एश्युरन्साचेर आनी पयलींच्या एश्युरन्स तुमी कशें जाता केलें सो हाव वूड यू मेक इट शुअर दॅट बाबा तुमकां कितें सांगलां तुमच्या मिनिस्टरान सगळ्यांक सांगलां तें तेजेरूच आसतलें बिकॉज फायनली यू ऑल आर टेलिंग टू द पीपल ऑफ द स्टेट लोकांक तुमी सांग तुमकां एश्युरन्स तर लोकांक एश्युरन्स सो दोन वेगळे वेगळे स्टेटमेंट जातले कन्फ्यूज तुमी जातले मागीर फाल्यां लोक तुमकां जातले फाल्यां लोक तुमकां तुम्ही रावता 15 दीस तुम्ही वाट पळयतले हय आतां मिनिस्टर येवपाक रावचें पडलें See, the process, since he has given us assurance and the process takes some time, it has to be routed through the central ministries of shipping and also we have to have patience and try to negotiate and get the will of the people to prevail. So that's why we have some hope. We have put forward our grievances in writing and we are sure that with the MLA and all the sarpanchas and ZPs who are gathered here, our assurances he has promised us. And we have to have faith and trust. Others, what we can do? No, why I'm saying is that, madam, फाल्यां तूं and MLA तुमचें आतां कितें सांगलां, it goes in a different way. People will only shout at you all, blame you all. We are having faith and we will see. We have the people's what we are doing is for the good of the people. And at no cost we will allow coal to hamper our health and the future generations, whatever is to come, the ill effects of it. So we are very much concerned about the posterity and future generations, and in no way we are going to allow it to happen. But we have to have little patience. This is what we feel. Thank you. So as of Majorda, I'm Sarpanch of Majorda Palata. As of village of Panchayat of Majorda, I have requested the CM that I have sent several letters to the railway authorities about, like, they've done a lot of encroachment, and in spite of several notices they have denied and they have ignored our notices. We select to do a resurvey again, which they are not ready at all. So I have given him another set of documents to show to bring to his awareness that we have done a lot of just to get the matter into his notice, I would say. Thank you.